माय मोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरेख पोया आयच्यो हेडलायन्स. बाळी NH-17 जाला मरणाचो सापळो. हे सुवातेर ट्रक बंद पडिल्ल्यान सुमार 4-5 वरां येरादारीची कोयंडी. प्रवास करप्यांक सोंसचे पडले बरेच हाल. केन्ना पडटलो प्रश्न जाग्यार, लोकांचो प्रश्न. फुडले 7 दीस नितळ मळब, आसतले खर उष्ण तापमान. भलायकेची घेवची जतनाय, हवामान विभागान दिलो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळी NH-17 मरणाचो सापळो जावन रावला. हे सुवातेर ट्रक बंद पडिल्ल्यान सुमार 4-5 वरां खातीर येरादारीची कोयंडी जाली. प्रवास करप्यांचे बरेच हाल जाले. संबंदीत विभाग केन्ना दखल घेतले काय लोकांनी हाल सोसत रावपाचे वेळच सांगतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते बाळ्ळे आसात आनी आमी सदां सांगला नॅशनल हायवे 17 म्हूण तो मरणाचो 17 म्हणून. पूण हेजेर आजुनूय सरकाराची जी यंत्रणा आसा ही ह्या रोडाचेर उपाय काडपाक सामकी फेल ठरली आसा. आनी हेजे खातीर आज जो 4 वर जाली आमचे फाटल्यान एक जी ट्रक आसा वो बंद पडून आसा. आनीक हेका काडपाक आजुनूय कसलीच हें केलें ना. आनीक आतां 4 वर जाली हांगा ट्रॅफिक जाम जावन आसा. लोकांक खंय वचोंक मेळना. कितले एम्बुलन्स हांगा ब्लॉक जावन उरले कडेन आसात. आज हो जो ट्रक बंद पडला हो पाट्या म्हण थंय बंद पडले कडेन आसा. आनी आमी सदां सांगतात की ह्या नॅशनल हायवे 17 कित तरी उपाय काडा म्हणून. पूण हांगा ऑथॉरिटी कांयच करना. हांगा हे जे ऑथॉरिटी आसा हे फक्त AC रुमां बसतात आनी हांगा बारीकच्या बारीक लोकांक पळय कितले त्रास जाले ते पळोवया तुमी. हांगच्यान चलत वचपाक सुद्दां मेळना. कितले फाट सांगले ऑथॉरिटी कडेन मातशें तुमी लक्ष दियात, हे काडात. ह्यावटेन बरी बरी क्रेनी हांगा दवरपाक जाय आसता त्यो सुद्दां तुमी दवरनात. ताके कितें जाल जाल्यार हांगा काडून बाबा सायडीक दवरतले म्हणून. हो जो जागो आसा हो जागो आतां न्हय, जो जर 15 वर्स पयलीं हांगा दिल्लो तेचेर PWDन आजुनूय एक हें माती सुद्दां घातलें ना. ह्या टायमार दिल्लो लोकांनी त्या टायमार हें करूं जाय आसलें. फक्त मातशें JCB लावन निवळ केला आनी दवरला ही 15 वर्सां पयलीं खबर. पूण तेजे नंतर हांगा PWDन 1 रुपया काम म्हण तें केलें ना. आज जर हे करताले आनी हांगा एक जर क्लेज दवरली जर आज हांगा इतले त्रास जायना आसले. आज पळय 5 बंद पडलेले ट्रॅफिक जाम आजुनूय आतां 8 जायत येयली हांगा चालू आसा. म्हणजे कितलीं वरां ट्रॅफिक जाम जावन आसा तें पळयात. हांगच्यान जे कोण कारवार वचपाचे थोडे आसा ते एअरपोर्टार वचपा आसले तांकां फ्लायट चुकले कडेन आसा. ते बाबडी रडत गेले कडेन आसा. आज पळय कुंकळे पुलीस आतां कितले वेळ जाले हांगा रावला आनी तांकां आनी कितले वेळ रावचे पडटा म्हण त्यो बाबडी जाणा. हांगा हे जे ऑथॉरिटी आहा ह्या ऑथॉरिटीचेर कित तरी एक्शन जावपा जाय. ही जी PWD ऑथॉरिटी आसा हेंचेर एक्शन जावपा जाय. कित्याक रोड केले म्हूण जायना ते भशेन तेणी मेंटेनन्स करपा जाय. आनी हे मेंटेनन्स केले कारणान हांगा हे त्रास जाल्यात. तेंचे कडेन ह्या कुडक्याक क्रेन सुद्दां ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. वास्को नगरपालिकेची साबार विशयांचेर खासा बसका जाली. बसकेत चर्चा केल्ल्या म्हत्वाच्या प्रश्नात हिंदू मसणभुंयेंत नवनिर्माण आनी सुदारणा, विक्रेत्यांक नव्या वास्को नुस्त्याच्या बाजारांत स्थलांतरीत करप अश्यो जायत्या विशयांचो आस्पाव आशिल्लो. पळयात. आमी जेन्ना पळयता सगळ्यांत वर्स्ट म्हणटा पळय तो मेंटेन करपाक फीश मार्केट. एवरी डे सकाळचें आमकां उदीक मारचें पडटा किंवां रातचें आमकां उदीक मारचें पडटा. थंय उदीक घाण आसता. आनी आमचो जो न्यू फीश मार्केट आहा पळय तो एक प्रायम एरियेन आसलेलो, सिटी एरियेन आसा. ह्या कारणान फीश मार्केट आसलो सुद्दां न्हू जाल्यार तो भायल्या एरियेक कांय लोकांक त्रास जावपाक जायना. हो एकूच हेतू आसा.
त्रास जावपाक जायना जाल्यार रेगुलर मेंटेन आसपाक जाय. म्हणजे ज्या जाग्याचेर समज घाण सुद्दां फीश मार्केटाक आमी गेले सुद्दां जाल्यार फीश मार्केट कसो आमकां कळपाक जायना, त्या वासान कळपाक जायना. सो ते मेंटेन करपाक लागून आमी एक एजन्सी अपॉयंट करपाची ठरयिल्ली आसा, ज्या कारणान रेगुलर थंय क्लिनिनेस उरतले आनी सरावंडींग सुद्दां बरें उरतलें. त्या लागून आमी करपाक ठरयिल्लें आसा. नाल्यार कितें जातलें, येदो व्हडलो आमी फीश मार्केट मारला आनी समज घाण जाता, सरावंडींग समज वास येता जाल्यार बरो प्रकल्प हाडून सुद्दां सरावंडींग नेबर्स आमकां बेजारतले. ते जावपाक नाका कारणाक लागून आमी मेंटेनन्स करपाक केलेलें आसा. क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेले आसले सर, परिस्थिती सारकी बिकट आसा. म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केलेलें बाबा तुमी एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून. आनी तेंच्यांनी रेडी ओके म्हणून सांगलें आनी त्याच्या वर तेंच्यांनी आमकां एक हांवें तांकां एक मशीन दी म्हणलेलें गॅसीचें मशीन. तें आमी ऑलरेडी कोल्हापूर आनी महाराष्ट्रान पळयल्लें. गुजराताची कंपनी पयर आमी येवन इन्स्पेक्शन केली आनी तेंच्यांनी तें मशीनाचें ऑर्डर बिर्डर ऑलरेडी दिल्ली आनी ते ऑलरेडी फायनलायज जाल्लेले. ते मशीन बसोवपाक आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी सांगलें आमकां थंयसरली एरिया टोटली बंद जाय म्हणून. एक डोर जाय, 2 डोर फुड्यान आनी फाटल्यान दारां जाय ओपन आनी आउट वचपा खातीर. म्हणून अरावंड त्याचो ते करपाकूच रेडी करपाक 27 लाख आसा. त्या मशिनाचो कॉस्ट अरावंड 60 to 70 lakhs आसा, वीच गिवन बाय गोवा शिपयार्ड. आनी एक 27 लाखाचो आतां आमकां खंय तरी आमकां म्युनिसिपालिटीक बॅक करपाक जाय. ऑलरेडी हांवें जी सोडाक उलयल्लें आनी ह्या एक बऱ्या कार्या खातीर म्हाका दिसता गोव्हर्मेंटानूय आमकां म्युनिसिपालिटीक हेल्प करपाचो आनी तो 27 लाखाचो फंड आसा तो बेगीनच्या बेगीन दिवचो. टू वर्क ऑन गॅसीचेर. इलेक्ट्रीक कशें आसता, कंटिन्यू तुजी बॉडी खूब आसपाक जाय जाल्यार ताका बिलाय खूब येता. हांगा कशें एक बॉडी जर लास्ट जाल्यार 2 ते 2.5 रुपया खर्च आसा. इवन आतां आमी जेन्ना लाकडां जळयता जाल्यार ताका 4-5 हजार खर्च आसा. पूण ती लाकडां आतां कशें आमी एक तीच लाकडां म्हणून पयलीं आसताले, पूण आतां खंयच्या लाकडां मेळना म्हणून आतां आमी खंयचीय लाकडां जी मेळटा कोणी घालता हाडून दवरता त्या लाकडांनी आमी आसयता. म्हणजे खंय तरी एक बरो एक हें आसा इनिशिएटीव, कितें ऑल ओव्हर इंडिया चालू आसा. आनी म्हाका दिसता आमी एकदां चालू केलें जाल्यार गोंयांत आमी फर्स्ट आसतले. चड मेजर एक पॉयंट आहा म्हणटा तो हिंदू क्रिमेटोरियम. आयज आमी पळयलेलें आसा, जेन्ना सुद्दां मरणाक वयता पळय तेन्ना परिस्थिती एकदम बिकट आसा. तरी सुद्दां खंयचे ना खंयचे रितीन आमच्या विश्व हिंदू परिशद आमचे हिंदू समाज आहा पळय नाना बांदेकर ते मेंटेन करता, नो डावट अबाउट इट, आमी काय म्हणना. तरी सुद्दां खंयचो तरी आनीक डेव्हलप करपाक जाय लागून ताका लागून बरें आमचे चॅरपर्सन बरो एफर्ट घेवन खंय तरी शिपयार्डाक सांगून तेचेर रिनोवेशन करून थंय एक मशिनरी बसोवपाची ठरयल्या गॅसीची. जे जितून ते LPG गॅसीचेर आमी तो एक बॉडी आमच्यान रन करून रावता आनी ताका थोडो एक्सेस एमावंट जाता, सुबेज जाता एमावंट. तो सुबेज एमावंट आमी जी सुडा कडेन मागपाचो ठरयलेलो डिसिजन घेतलेलो आनी म्हाका दिसता तो सुद्दां एक बरो विचार केल्लो आसा. ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार सगळें बरें डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी एक पॉयंट आमकां सगळ्यांक खबर आहा की बस स्टँड शिफ्ट जावपाचो आसा. पूण अजून ते कांय येवंक ना. पूण बस स्टँडाच्या कर्मचाऱ्यान आमकां एक लेटर मागलेलें आसा की NOC मागलेली आसा की थंयसर जे डेपो आसा तांकां म्युनिसिपालिटीची NOC जाय, थंय कांय पोल्युशन जायना म्हणून सांगपालो. ते एक आमी NOC घेतलेली आसा. सो ते एक आमी कदंबाक दिलेले अशे मेजर आमी पॉयंट्स घेतलेले आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत येवपी जिल्हा पंचायती वेंचणुके आदी प्रचार चड खर जावपाक लागला. दारादारांत भेट दिवप ते भौशीक बसका मेरेन तशेंच मतदारसंघातले उमेदवार मतदारां मेरेन पावपाचे यत्न वाडत आसात. प्रचारांतली कांय म्हत्वाची अपडेटां हांगा दिल्यात. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक फकत 20 दीस उरल्यात तेन्ना गोंयांतले राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. वेगवेगळ्या पक्षांतले उमेदवार अपक्षांसयत गांवां निभवतात, थंयच्या रहिवाशांचे कडेन संवाद सादतात आनी तळागाळांतल्या उदरगती खातीर आपली येवजण सादर करतात. मगो भाजपा युती एकठांय येवन जिल्हा परिशद वेंचणूक लडोवपाची तयारी करता आनी फुडल्या 2 दिसांनी सीट शेअरिंग उलोवणी निमाणी जावपाची शक्यताय आसा, अशें मगोचे फुडारी आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले. मजगती 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेचेर पक्ष चड लक्ष केंद्रीत करता अशें मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांणी भर दिलो. आज जी साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा अशे 2 जिल्हा पंचायतीची निवडणूक आसा. त्या निवडणुकेचो मगो पक्षातर्फे नाल दवरपाक आमी सगळे मगो पक्ष एक्झिक्युटीव कमिटी इन्क्लुडींग प्रेसिडेंट, व्हायस प्रेसिडेंट आणि सगळे पदाधिकारी आणि तांचे मेंबर्स, त्या शिवाय सगळे आमचे जे माजी जिल्हा म्हणजे आता जे जिल्हा आसा माजी जिल्हा आणि बाकीचे सगळे आज हांगा जमल्या आणि मोठ्या संख्येन जमल्या. हेतू इतलो ही जी जिल्हा निवडणूक आसा त्या निवडणुकेक अकस्मात
हायकोर्टात गेल्ल्या कारणान खुबश्या पक्षांत मतभिन्नता आशिल्ली की बेगीन जातलें की ना, पूण हायकोर्टान डिसिजन दिलें आनी 24 तासांत संबंद सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जें कितें दिवपाक जाय आशिल्लें तें इलेक्शन कमिशनाक दिलें आनी इलेक्शन कमिशनान जी 20 तारखेची डेट डिक्लेअर केली ती डेट दवरून इमिजिएट सगळे 24 तासांत केले. त्या बद्दल त्यांचे हांव अभिनंदन करता. पयलीं पासून एक परंपरा आहा मगो पक्षाची की खंयची निवडणूक आयली की तिचे म्हळ्यार येवन नाल दवरून घराणें घालपाची ती परंपरा आमी आज पर्यंत फुडें चालू दवरिल्ली आसा. आनी त्या खातीर सगळे कार्यकर्ते सरासर कार्यकर्ते त्या भेटीक त्या वेळार येतात. सांगपाचें उद्देश फाल्यां परां जे कितें सीट आसा ते आमी डिक्लेअर करतले आनी ते डिक्लेअर जाल्या नंतर तसो प्रचार आमचो सुरू जातलो. आमची युती सरकार आसा. जिल्हा पंचायतीचेर आमी व्हडलो हें दवरूं ना, कितें गोंयभर लडोवपाचो असो एक आमचो हें ना युतीच असल्या मुळे. पूण 2027 ची तयारी आमी ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या मुहूर्ताचेर आमी फुडें चालू करता. प्रियोळात भाजपा आमदार गोविंद गावडे हांनी बेतकी खांडोळा जिल्हा परिषदेच्या जाग्या खातीर बसपी जिल्हा परिषद वांगडी श्रमेश भोसले हांका तेंको दिला. भोसले मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर सक्रियपणान वावुरता आनी ताच्या कामगिरीन आपूण सैमीक निवड केला अशें मिडिया कडेन उलयतना गावडे हांनी सांगले. या वाठारांतल्या हेर खंयच्याच उमेदवारान वेंचणूक लडोवपाची आवड दाखयल्ली ना असोय उल्लेख तांणी केला. जिल्हा पंचायत बेतकी खंडोळा हो मतदारसंघ जो आसा त्या मतदारसंघांतल्यान आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य शमेश त्यांची परत एकदा निवडणूक लढोवपाचे आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ठरलेले आसा आणि त्या संदर्भात पक्षा कडेन आमी बोलणी केल्ली आसा. काम पयलू पासून सुरू आशिल्लें तें आज पर्यंत कंटिन्यू आसात. कारण आमी जे पंच किंवा सरपंच किंवा जिल्हा पंचायत आणि आमदार हे नात्यान जे टीम वर्क आसा ते कॉन्स्टंटली आणि कन्सिस्टंटली लोकांच्या संपर्क आणि लोकांच्या सुखादुखांत जे आसा ते सहभागी जायत आसा. आणि ह्या एंगलांतल्यान आमी बेतकी खांडोळा जिल्हा पंचायत मतदारसंघांतल्यान शमेशराव भोसले एका मुखार वचपा खातीर आनी तेजे संदर्भात प्रचार आज सुरू आसा. अपक्ष उमेदवार कविता किरण कांदोळकार हांनी आयतारा कोलवाळेत आपली जिल्हा परिषद वेंचणुकेची मोहीम सुरू केली आनी थळाव्या लोकांक मेळचे पयलीं देवी जरीमारीच्या प्रार्थना आनी आशिर्वादान सुरवात केली. आयज रामाराष्ट्राक वंदन करून तशेंच जरीमरी देवीक वंदन करून आयज आमी हो आमच्या प्रचाराक सुरवात केल्लो आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून. मेन जे पयले फाटले फावटी जी म्हाजी झेडपीच्या थ्रू कामां आसलीं सगळीं लोकांनी जी दाखयल्ली म्हाका ती सगळीं 98% हांवें पूर्ण केल्ली आसा. आनी अशी मोजकी 1-2 कामां म्हाजी उरलेलीं फंड नासलेल्या कारणान त्या हेचेर लोकांनी आनी हो सीट लेडीज जाल्ल्या कारणान सगळ्या कार्यकर्त्यांची आनी लोकांची एक इच्छा आसली की ना हे फावटी तूच बस फुडें आमी हे करतात तुका म्हणून जिखोवन दिता तूं बसल्यार बरें पडटलें आमकां. त्याच आदाराचेर म्हाका खात्री आसा म्हाका विश्वास आसा म्हाज्या कार्यकर्त्यांचेर वोटरांचेर की हे फाटले फावटीच्या मतापेक्षा हे फावटी भरकस मतांनी आनीक जिखोवन दितल्यात म्हणून. कविता कांदोळकर झेडपी कॅन्डिडेट कोलवाळ हांचो जो आमी आयज प्रचार कार्य जरीमरी देवीच्या पांया कडसून सुरवात करता त्या निमतान जमलेले सगळे म्हजे भाव भयण कोलवाळ सरपंच परेश बिचोलकर, थिवी सरपंच मायकल फेर्नांडीस, बाकीचे सगळे डेप्युटी सरपंच, पंच, माजी सरपंच, माजी पंच आनी सगळे जमलेले म्हज्या भावांनो भयणांनो, आयज जो तुमी तेंको दिल्यात आनी सपोर्ट दाखयल्यात तेका लागून हांव सगळ्यांत पयलीं तुमचो आभारी आसा. तेच भशेन जी 5 वर्सां कविता कांदोळकरान ह्या 5 पंचायतींक आनी कोलवाळ झेडपी मतदारसंघाक जो न्याय दिल्लो आहा, दाखयल्ली प्रत्येक काम केल्लें आहा. तिणीन सांगलें आपल्या तोंडान की 98% कामां तिणीन केल्लीं आहा. बाकीचे 1-2 खंयतरी बारीक गोश्टी उरता पूण ती येणाऱ्या काळान
आम्ही त्या लोकांक सांगलेले हा येणाऱ्या काळात परतून झेडपी निवडून येयल्या उपरांत आम्ही ती करतले आणि याच्या फुडें जी बाकीची कामां जी झेडपीच्या अंडर येता ती लोक दाखयतले हे सगळे या 5 पंचायतींसून आम्ही करून दितले हे म्हजे एक या सगळ्या कोलवाळ झेडपी मतदारसंघातल्या 5 पंचायतीतल्या लोकांक उतर आसा. काँग्रेस पक्षान वेळी गरजेत प्रार्थनेन जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार सुरू केलो. उमेदवारांची वळेरी आयज अधिकृतपणान जाहीर जावपाची शक्यताय आसली तरी पक्षान एक दीस आदींच प्रचार सुरू केलो. वेळी मतदारसंघा खातीर काँग्रेसीन जुलियो फेर्नांडीस एक वळखीचे तोंड जो हाचे आदीं जिल्हा परिशदेचो वांगडी म्हूण काम केल्लो निवडणुकेक उबो रावला. आयचे आमी प्रेस सर्वीस सदांच आमी एक बावट आसता आमचे बाराडेचे कुर्सा कडेन. तो आज आमचो झेडपीचो करंट मेंबर पयलीं बाब जुलियो फेर्नांडीस तशेंच हांव सजमतान फुडले पावटी तोच आसतलो म्हूण कॅन्डिडेट आमचे लिस्ट फाल्यां रिलीज जातले. सो हे आज आमी देवाक आर्गां दिवपाक तशेंच आमचे सगळे सपोर्टर्स जे आमचे जुलियो बाबा बरोबर आसात आज आमी एक रोजार करून फाल्यां आमची डोर टू डोर कॅम्पेन चालू जातली. सो गेले पावटी 2020 आमचो बाप जिखिल्लो तेन्ना 2020 एक कोवीड जाल्लें आनी जायतो लोक भायर सरोंक ना. सो हे पावटी हांव सजमतां सगळो लोक आज भायर सरतले काँग्रेसा पासत. तशेंच जुलियोन जायतीं हांगा कामां केल्यात आमकां वेली पंचायत लागता तशेंच आंबेली शिशिनी आनी आसोलना हे 4 पंचायत लागता आनी हांव मागता सगळ्या लोकां ताईं जे आमचे वोटर जे सगळ्यांनी भायर सरचे डिसेंबराचे 20 तारखेर. हांव सदां काँग्रेसा बरो आहा आनी 2020 हांवें जायती काम केलें झेडपी चिकोन आनी लोकांक आनी जायती सगळ्यांक आख्खे एरिया हांवें काम करून काडलें. पण जिल्लो पळय म्हाका 8 मेंबरान बीन हांवें कोणाले दवरना सगळें काम करून काडलें. आनी हांव मागोता मुगे वेली लोकां कडेन तुमी सगळो सपोर्ट म्हाका दिता म्हूण 2025 आनी म्हाका तुमी निवडून हाडचो. प्रचाराचो पयलो टप्पो सुरू जातकच आता लक्ष ह्या तळागाळातल्या वेंचणुकेची दिका घडोवपी प्रस्न आनी आश्वासनांकडेन वता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, नितीशा गांवकार, रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोयकार आनी मुझैफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वार्का स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या वार्का पंचायत कपांत सेंट अँथनी क्लब कोलवा हांणी ट्रायबेकरांत डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डाक 5-4 अशा गोल फरकान हारयलो. वार्का स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या वार्का पंचायत कपात सेंट अँथनी क्लब कोलवा हांणी टाय ब्रेकरांत डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डाक 5-4 अशा गोल फरकांनी हारयलो. दोनूय पंगडांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली. सेंट अँथनी क्लब कोलवान 5-4 अशा गोल फरकांनी जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेत सुवात मेळयली. डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डाक हार खावची पडली. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. ह्या सप्तकांत नितळ मळब आनी खर उश्ण तापमान आसतलें. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. राज्यांत उश्ण तापमान जाणवतलें. सकाळी दव आनी धुकें पडटलें. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. सकाळी आनी राती कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली जाल्यार दनपरां खर उश्णताय जाणवतली. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. ह्या सप्तकांत नितळ मळब, सकाळी दव आनी धुकें. प्रवास करप्यांक सल्लो. सकाळी आनी राती थंडसाण. दनपरां खर उश्णताय. भलायकेची घेवची जतनाय.
मंगळारचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.